हांव एंथनी डिसिलो फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज एक अवचित व्हिडिओ काडटा और जानकारी अशी लोकांक कळोंक थोड्यो वस्तू. जायती वर्सां गोंयकार लोक तसोच इंडियेचो लोक टीव्हीचेर न्यूज चयतालो आनी जे न्यूजा येता तितले आमकां जाणवाय मेळटाली आनी चडशे आमी ते सत म्हूण फुडें चलताले. पूण ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स एक सरकार चेंज जायत गेलो आनी गेले ते एक 20-25 वर्सां हे न्यूज रिपोर्टींग चड आनी चड बायस जायत रावले आनी आतां गेले ते 10-12 वर्सांनी थोडे चॅनलांनी तेंगेले सारके गुलाम जावन न्यूज रिपोर्टींग कोता, न्यूज दाखयताय टीव्ही चॅनलांचेर. आनी हे इंडिये जालोले आमी चोयलां. फॉर एग्जाम्पल हो रिपब्लीक टीव्ही म्हणटाय तो अर्नब गोस्वामीलो, हो सारको एक नंबराचो सारको तेगेलो भक्त जावन सगळे बायस रिपोर्टींग जाताले. इंडिया डिस्ट्रॉय जाता थिंगा इनजस्टीस जाता ते जबर दाखयना जालो. स्लोली लोकांक ते कळोन येयले तो एक सरकाराची बाजू दवरत म्हूण आनी दुसरे ऑपोजिशनाक बिलकूल सारको थर्ड क्लास सिटीजना भाशेन तो ट्रीट करपा लागलो. हें स्लोली लोकांक कळोन येयलें आनी लोकांक तेगे ती टीव्ही चॅनलूच चोवपा बंद करपा लागली आनी तेगे ती TRP सारकी देंवली आनी ते कोण येयले. सो आतां तेणें ट्रान्सफॉर्मेशन केलां आपल्या जिवितांत. आतां थोडे सत दाखयता, सरकाराचेरय बडी मारपाक स्टार्ट केली तेणें, कारण ते कळटे लोक आतां सोशल मिडियाचेर चड चोयताय म्हूण, इंडिपेंडंट जर्नलिस्टां चड चोयताय म्हूण टीव्ही चॅनल हेगे चोवपाचें बंद केलें. आनी असलें कितकाय अशें गोंयांत जावपाक लागले. गोंयानूय आमी टीव्हीचेर न्यूज चोयताले, दॅट वॉज आवर ओन्ली वर्ल्ड. बट स्लोली आमकां कळोन येयलें आमगेली गोंयची मिडिया जोरी तर फोट सांगना जायत पूण एक फावटी सगळे सतूय दाखयना जाले आनी हे सत सगळे दाखयना जावन लोकांक काडुका उरलो लोक आनी गोंया चड अवेरनेस ना जायन गोंय स्लोली सारकें निसटण जावपा लागलें. गोंय एक डिक्टेटरशीप चालू जावपा लागली आनी आतां गोंयाय लोकांक थोडे कळोन येयले आनी जायतो लोक तो गोळे टीव्ही चोयता तो पॅरलल सोशल मिडियाय चोवपा लागलो आनी लोकां कडेन आतां सगळे घरांनी आतां मोबायल जाले, यूट्यूब जाले, फेसबूक जालो. सो लोक तोय मिडियम यूज करपा लागले. आतां हितून मुगे आज व्हिडिओ काडपाक एकूय हेतू म्हणजे लोकांक अवेर करपाक कितली भाशेची चॅनल आहाय आनी सुमराची बरी चॅनलां आनी तितून मदें टॉप चॅनलाय आहाय जे सोशल मिडियांतल्यान आमकां डिटेल दिश्टी पडटा आनी चडशे बायस रिपोर्टींग जायना. कितें जालें तें एक्चुअली दाखयताय. एक्चुअली तेज वर्ड फॉर रिपोर्टींग म्हणटे भाशेन कितें घडलां तें दाखयताय. म्हळ्यार सत कितें, फोट कितें, बरें कितें, वायट कितें तें आमी एज अ जनता आमी चिंतूंक जाय एज सिटीजन्स ऑफ गोवा एन इंडिया. आतां हितून 2 भाशेचे सोशल मिडिया चोयले. एक जे युट्यूबाचेर जावं फेसबुकाचेर जे रिपोर्टींग करपा येताय, रिपोर्टर जावन आनी चर्चा कोताय आनी तो न्यूज दिश्टी फुडें एनालायज कोताय, रिसर्च कोत्ताय, सत फोट बॅलन्स कोत्ताय आनी ते मागीर ते आपल्यागेले फेसबुकाचेर जावं युट्यूबाचेर घालताय. आनी दुसरें आहा तें डायरेक्ट कोण कितें उलयत ते रिसर्च बा कोनाय, एनालायज आनी कोनाय. कोण व्हिडिओ काड दिलो तो डायरेक्ट घायलो आपल्यागे चॅनलाचेर. ही सोशल मिडिया एक दुसरे भाशेची. सो पयली भाशेन सोशल मिडिया उलयता जे मनीस रिपोर्टर एस म्हूण जावन, न्यूज रिडर एस जावन ते न्यूज वाचताय, एनालायज कोताय, डिबेट कोताय, पॉडकास्ट कोत्ताय आनी रिसर्च करून विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ते आपल्यागे चॅनलाचेर घाताय. आज असली चॅनलां जायती जाल्याय. आज सांगपा म्हळ्यार जायती चॅनलां आहाय. हांव ती ऑर्डर वायज सांगना
पूण ही सगळीं चॅनलां जी हांव चोयतां ती तुमचे दोळे मुखार हाडटा. जावं गांवकारी चॅनल जे किशोर बाब चलयता, किशोर नायक. मागीर तुगेले आमगेले आतां हालीं येयला द वॉयस फॉर गोंय म्हूण जो बाब नेने चलयता. तेश कोन्न नीज गोवा म्हूण चलयता एक. दुसरें गोवा न्यूज 12, गोवा न्यूज 70. मागीर तितू फॉर गोवा न्यूज हब जो तितू म्हजें गोंयकारपण आहा. गोवा न्यूज एक्सप्रेस म्हूण आहा. सो हे भाशेन आनिकूय जायती चॅनल आहाय, जायते रिडर आहाय. हे थोडे जे म्हजे नदरे पडले ते हांव आयज लोकांकूय सांगूंक सोदिता, मुगे फॉलोवरांकूय ही चॅनल चोयाय. हांव टीव्ही चोयनाक म्हणना तुमकां, टीव्ही चोयाय, बट ते सारके बॅलन्स जाता जायत हे रिपोर्टरांले चॅनल चोयाय, कोणाली चोयाय. पूण हितू मध्ये हे एक 8-9 जाणां मध्ये एटलिस्ट 2-3 जाण यू कॅन ऑलवेज थिंक ऑफ. त्या भायर गोंयची भायली आमच्या गोंयचे पासत वावरताय, गोंयचे मुद्द्याचेर उलयताय. फॉर एग्जाम्पल साक्षी जोशी म्हूण आहा, तशेंच द प्रिंटान करंजीत कौर म्हूण आहा. ही आमगेले मुद्दे उबाताय. हे तर आमगे हांवें आदीं सांगलें ते सगळे नीज गोंयकार आमगेले, तो ते तुमी चोवपाक इसरो नाकाय. त्या भायर आमगेले युट्यूबर्स आहाय, जायते जाण जे डायरेक्ट कोणागे व्हिडिओ घेताय आनी डायरेक्ट घाताय. ओ दे मे नॉट बी डुईंग रिसर्च or एनालायज कोन्नाय, दे डू टेक बायट्स. तसले आहाय. आमगेले द गोवन रिपोर्टर म्हूण आहा. मागीर तुगेले आमगेले माणकुले गोंय म्हूण आहा. मागीर अलर्ट गोवन्स म्हूण आहा. द गोवा रिपब्लीक म्हूण कितें आहाय. एश कोन्न द क्वीक गोवा न्यूज म्हूण आहा. एश कोन्न जायती चॅनलाय आहाय. सो आनीक एक पावटी सांगतलो, सगळ्यांनी जाता ते भाशेन बरें करून सगळे न्यूज एनालायज करचे. कित्याक जे पर्यंत सारको न्यूज गोंयकारां नदरे पडना त्या पर्यंत गोंयचे पासत झुजपाक इतुलें सोंपें जावचें ना. तो आनीक एक पावटी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच जायते जाण इंडिविज्युअल व्हिडिओ काडटाय. इंडिविज्युअल व्हिडिओ काडटाय दॅट ऑफकोर्स वी नीड टू वॉच, एनालायज एंड डिसायड हाऊ मच वी कॅन टेक इन एंड हाऊ मच कूड वी जस्ट लीव असायड. सो जायते जाण इंडिविज्युअल काडटाय. म्हजे हे आहाय ते इंडिविज्युअल काडटाय. बट sometimes we need to take precaution on many times individual videos, how authenticate they are, how much study has been made, what is the analyzing concepts, what are the evidences, proofs given. Some authentication has to be there to be believed and to be accepted as a news or as a content क्रिएटर म्हळ्यार ते भाशेन. सो आनीक एक पावटी आतां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. जाता तितलो म्हजो व्हिडिओ फॉरवर्ड करे, शेअर करे, सो दॅट लोकांक हे सगळे चॅनलांची थोडी तरी म्हायती मेळोनी. सो इट इज माय ड्युटी टू ब्रिंग इट टू द पिपल्स नोटीस. इतली सारी चॅनलां आहाय. बरो न्यूज मेळटलो डिटेल सोत जाल्यार हे न्यूजूय तुमी चोयाय सोशल मिडियाचेर. कित्याक आजकाल सगळ्या घरांनी मोबायल आहाय. जायते जाणां कडेन यूट्यूब आहा, जायते जाणां कडेन फेसबूक आहा. ताका लागून आनीक एक पावटी विनंती करतलो, प्लीज शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल फॉर मोर फॉलो अप्स. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.